देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो तुमकां खेळूंक खूब आवडटा न्ही. खंय खेळूंक आवडटा तुमकां? घरान काय घरा भायर मळार? मळार म्हळ्यार ग्रावंडार. घरान जाल्यार तुमकां क्रिकेट फुटबॉल हे खेळ खेळूंक जावचे ना. मागीर कसले खेळ खेळटलीं घरान? खेळणी आसात तुमगेर? खेळणी म्हळ्यार टॉयज. गाडयो जावं जनावरां, रबराचो सुणो माजर जावं बावलो बावली, रांदपाचीं आयदनां असलीं खेळणी आसा. ह्या खेळण्यांनी खेळपाक मजा येता. आसात तुमगेर? खेळटात तुमी अशा खेळण्यांनी? तर अशाच दोन खेळण्यांचो बावलो आनी बावली हाचो पाठ आतां आमी शिकुया. पाठ 28 बावलो आनी बावली उगडात आनी आयकात. एक आसलो बावलो, एक आसली बावली. चित्रान दाखयल्या पळयात बावलो आनी बावली. तांची ही काणी. ह्या बावल्याची आनी बावलेची काणी ही. काणी म्हळ्यार स्टोरी. बावलो मागतालो उंडो. बावल्याक जाय आशिल्लो उंडो. उंडो म्हळ्यार ब्रेड, पाव. पूण बावली दिताली गुंडो. गुंडो मिन्स फातर. गुणो स्टोन, फातर. बावली ताका बावलो उंडो मागतालो तेन्ना गुंडो दिताली. बावली मागताली पुरी. बावलेक जाय आशिल्ली पुरी. ती बावल्या कडेन पुरी मागताली पूण बावलो दितालो सुरी. सुरी, नायफ. बावलो मागतालो पोळो. परतून बावलो कितें मागतालो? पोळो. पयलीं उंडो मागलो मागीर पोळो. तेन्ना बावली ताका खोलो दिताली. ताका फटयताली. पोळ्याच्या जाग्यार ताका खोलो. खोलो म्हटल्यार कितें? सुकें पान. झाडाचें पान सुकोवन सकयल पडटा ताका खोलो म्हणटात न्ही. मागीर बावलो बसतालो रागान. बावल्याक राग येतालो बावलेचो. कित्याक मागता तें सारकें दिना म्हणून. बावली सांगताली मोगान. तेन्ना तिका राग येता तेन्ना मोगान बावली ताका सांगताली, कोणाक येता राग ताका खाता वाग. रागान फुलता पोलो ताका खाता कोलो. कोणाक चड राग येता ताका वाग खाता. आनी पोले फुलोवन बसता ताका कोण खाता? कोलो. अशी ही बावली असो बावलो. सकयल चित्रान पळयात बावलो आनी बावली दोगांय रागान बसल्या आनी बावल्यान पोले फुलयल्या. तर हो पाठ समजलो न्ही? घरा वाचात आनी बऱ्या अक्षरान एक पेज बरयात. देव बरें करूं.